जे उदक सप्लाय जातालें ओपा प्लांटा वयल्यान पणजे ते पायपाक जवळ जवळ जी फ्लो आसा तो सद्या जो जॉयंट आहा तो डिसलोकेट जाल्लो आसा. जेणे करून काल जेन्ना लायटीचो इशू जालो फोंड्या जे सबस्टेशन आहा थंय आनी एक मोठो उजो थंय पेटलो आनी जेणे करून जी लायट आहा ती फ्लक्च्युएट जाल्ल्या कारणान जो पायपलायन आहा मेजर पायपलायन जी पणजे सप्लाय जाता त्या पायपाचो जॉयंट डिसलोकेट जावन सद्याची त्या पायपाक लिकेज जाल्ली आसा आनी तेच्या मुळे जे पणजे उदक सप्लाय जातालें डेली ज्या प्रमाणे ते खंय तरी कमी प्रमाणात सोडलेलें आसा आनी जे जॉयंट आसा तेजें काम सद्या युद्धपातळीचेर चालू आसा. जवळ जवळ 1-2-3 वरांत तें काम पूर्ण जातलें अशी आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा आनी तेज्या उपरांतूच 1-2 वरांत उदक जे रेग्युलर सप्लाय जाता तशें पणजे पावतलें. आतां सद्या तेंच्यांनी तात्पुरतें दोनूय सोर्सा कडल्यान उदक पणजे सोडलां पण सद्या तें कमी प्रमाणान आसा अशी आमकां सद्या म्हायती मेळिल्ली आसा. पणजेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.